नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। आज हांव करता मटार पनीर सब्जी, मटार पनीर भाजी। तर ताच्या खातीर हांवें एक पॅकेट पनीर घेतला। तर ताजे अशे क्यूब केल्लेच मेळटा। तुमचे फ्रेश घरा केल्ले पनीर आसा जाल्यार ते वापरल्या जाता। तशेंच एक वाटी हांवें ओले वाटाणे घेतल्या। फ्रेश ग्रीन पीस जे आता मेळटा आमकां ते घेतले हांवें एक वाटी। आणि दोन हांवें कांदे एकदम बारीक फाइन चॉप करून घेतलात। तर आता आम्ही सुरुवात करूया मटर पनीर करपाक। थोडेशे आमकां मसाले लागतले ते आम्ही करता आसतना पळोवया आमकां मसाले कितें कितें लागतले ते। हांवें हांगासर गॅसार पॅन तापत दवरला। तर तातूंत आमी 2 चमचे तेल घालून घेवया। तातूंत हांव 2 तेजपत्ता घालता। थोडोसो गरम मसालो म्हळ्यार थोडी तिखी मसाला वेलची तुमकां जाय जाल्यार थोडी घालपाक जाता। आता हांव तातूंत घालता कांदो। कांदो आमकां बरो तळसून घेवपाक जाय। तशेंच हांवें हांगासर तेल वापरला। तेलाच्या जाग्यार तुमकां जाय जाल्यार तुमी तुपाचो वापर केल्यार जाता किंवा बटर सुद्दां घातल्यार जाता। तर आता पळयात कांदो आमचो बरो तळसून जाला। तातूंत हांव 1 चमचो आले लसणीची पेस्ट घालता। आणि हांव तातूंत घालता टोमॅटो प्युरी। तर ही हांवें 2 टोमॅटो बरी पिकिल्ली घेवन ती मिक्सरान ताजी प्युरी करून घेतला। टोमॅटो आमकां बरे शिजोवन घेवपाक जाय। टोमॅटोचें उदक आमकां सगळें सुकोवन घेवपाक जाय। पळयात आता टोमॅटोचें उदक सुकत आयलां। आता तातूंत हांव घालता अर्दो चमचो हळदीची पावडर, 1 चमचो कोथमिरेची पावडर आणि हांव घालता 1 चमचो मिरचीची पावडर। मिरचीची पावडर घालता आसतना तिखट तुमकां जितले जाय त्या प्रमाणे घालात। ही हांवें मिरचीची पावडर घेतल्या ती तातूंत थोडीशी हांवें बेडगी मिरची घालून पावडर केल्या ती वापरली हांवें, जी जास्त तिखट ना। तातूंत हांव घालता 1 चमचो किचन किंग मसाला। तर किचन किंग मसालो ना जाल्यार तुमी थोडोसो गरम मसालो घातल्यार सुद्दां जाता। तातूंत हांव घालता 1 चमचो बेसन। सगळें आमकां बरें मिक्स करून घेवपाक जाय। पळयात बरो मसालो सगळो बरो सुकला। तातूंत हांव थोडेशें उदक घालता। हें उदक हांवें गरम करून घेतलां। तातूंत हांव घालता वाटाणे। हे हांवें ओले वाटाणे घेतल्या ग्रीन पीस। तातूंत आमी घालया चवी पुरते मीठ। आता हांव तातूंत घालता परत थोडें उदक घालता। आमकां जितले दाट जाय त्या प्रमाणे उदक घालुया। मटार पनीर सब्जी थोडी मातशी दाटशीच आसता, ताका लागून खूब उदक घालपाचें ना, मातशी पातळ करपाची ना, दाटशी दवरपाची। आता आमी झाकण घालून मातशें 1-2 मिनटां आमी शिजोवन घेवया। वाटाणे आसा ग्रीन पीस बरे शिजूनी। पळयात आमचे वाटाणे बरे शिजल्या। आता हांव तातूंत घालता 1 चमचो कसुरी मेथी। कसुरी मेथी घातल्यानंतर ताका एक स्वाद बरो येता, सुगंध बरो येता। आता हांव तातूंत घालता पनीर। पनीर घालता आसतना तुमकां जाय जाल्यार तेलान फ्राय करून घातल्यार जाता। पनीर सगळ्यांच्या लास्ट घालपाचें आणि 2 मिनटां शिजोवन बंद करपाचें। पनीर खूब शिजयलें जाल्यार वावड जाता, घट्टशें लागता मागीर तें। ताका लागून पनीर घातल्यानंतर खूब वेळ भाजी शिजोवपाची ना। 2 मिनटां शिजोवन रोखडें बंद करपाची गॅस। पळयात आता ही पनीर भाजी आमची तयार आसा। मटार पनीर भाजी, मटार पनीर सब्जी तयार आसा। कलर मस्त आयला, वासही बरो सुटला। तर अशी टेस्टी अशी मटार पनीर भाजी तुम्ही नक्की ट्राय करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा। तसेच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करू ना जाल्यार सबस्क्राईब करात। परत मेळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त राहात। देव बरे करू।